पळोवपाक चीफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक हांगासर येयल्ले. चीफ टावन एंड कंट्री प्लॅनर असता लिवेर आहा, बाकीचो सेकंड नंबरूय नासलो, पण एखाद्या ऑफिसराक आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आहा आनी आमचो जो डिमांड आहा हांगासर हो आमी तांकां कळयल्लो आहा. माडेल थिवीम हांगासर 1,66,000 स्क्वेअर मिटराचेर कांय प्लॉट येतात, तितूंतले 30,000 स्क्वेअर मिटर तांच्यांनी डिवॉलप केला इलिगली आनी तेजेर 75 प्लॉट हे केल्ले आहा. आमचो प्रश्न जो आहा, आनी जर सबंद डिवॉलप केलो जाल्यार उणें 400 प्लॉट जातले इन फ्युचर. सो आमी फुडले हॅझर्ड जे जातले, फुडल्यो जे त्रासदायक जे गांवच्या लोकांक, वाड्या लोकांक जातले, सादारणश्यो 75 फॅमिली बिफोर पोर्चुगेजाकसून म्हणजे एन्शंट लोक जे आहा हे थंयसर रावतात आनी पारंपारीक पद्दतीन रावतात. शेतां आहा थंयसर, बाकीच्यो गोश्टी आहा. सो हे जर फाल्यां 75 प्लॉट जे केल्ले आहा हे बांदपाक जर चालू करीत जाल्यार गांवांत एप्रोच रोड जो आहा वो 2.5 मिटर तो 3 मिटरूच आहा त्या प्लॉटा मेरेन वचपी, आनी हो माडेलांतल्या गांवांतसून वयता. सो आमचो प्रामुख्यान डिमांड जो आहा वो आमचो जो एप्रोच रोड आहा हो पारंपारीक आदलो हो यूज करूंक दिवचो न्हू ह्या प्लॉटांक. कारण तो जर थंय एक बायक सुद्दां जर पार्क करीत जाल्यार 4 व्हिलर सुटना. आनी फाल्यां 75 प्लॉटांक जर बांदकाम साहित्य आनी बाकीच्यो गोश्टी आसतले आनी 75 फॅमिलीज जेन्ना थंय रावपाक लागतले, तेंची व्हेहिकल आसतली, सो ट्रॅफीक कंजेशन आनी सगळे गांवचे गांवकारपण बिगाडटले. गांवांत किरकीर तयार जातलो. कारण रस्तो वाडयतलो म्हणशी जाल्यार थंय चान्सूच ना, कारण 2 कपेलां आहा, एक आमची रुमडेश्वराची घुमटी आहा, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो आहा. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा आनी लोकांची घरां ही आनी शेतां ही कुशीक आहा. कारण आमी पळयलां गोंयांत की पयले बिल्डिंग्यो बांदता आनी मागीर म्हणटा रोड व्हडले जाय. सो त्याच्या उपरांत जे रोड व्हडले करतले तेन्ना आमच्या गांवचे जे एन्शंट पोर्चुगेज टायमाच्या पयलींसून जे पारंपारीक पुर्वज जे रावन येयल्ल्यान सांबाळून दवरलेलो हा गांव, हेजी नाशाडी जातली. ताका लागून आमी चीफ एंड टावन कंट्री प्लॅनर जो आतां आमी आमकां जो ऑफिसर मेवला तांकां हो मेमोरंडम दिला की आमच्या गांवांतसून तांकां एप्रोच रोड यूज करपाक दिवचो न्हू. पंचायतीक आमी कळयल्लें आहा, पंचायतीन जी तांकां रस्ते करपाक NOC दिल्ली ती रिवोक केल्ली आहा. आनी आतांच हांव येताना वाटेकसून जस्ट एक फॉर्मेलिटी म्हणून हांवें TCP मिनिस्टराक बाब श्री विश्वजीत राणेंक कॉल केल्लो. सो तेणीनूय म्हाका सांगलां की आपणेन ऑलरेडी हे सगळे जे प्लॉट करता हे इलिगल आहा, आपणेन ऑलरेडी FIR फायल करपाक लायला म्हणून. तरी आसतना आमचे फॉलोअप TCP कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन हें चालू आसतलें आनी आमी हेजी दखल म्हणजे मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलात आमकां, पूण हे आमी एक जावपाक थंय दिवचे ना, कारण आमकां नाका इन फ्युचर आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो. थँक्यू. पण कोण करता हे, कोणाची लँड कितें? हे RM कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोणी तरी तो जागो घेतला आनी ताणें ते प्लॉट डिवॉलप केल्या. सो विदावट रस्ते आयज जो तेणेन भितर रस्तो जो बांदलेलो आहा हो इलिगली खंयच्या तरी कॅनला वयरसून हाडून तेणें बांदला. आमचो इशू ना. आमचो इशू इतलोच आहा की तेणीन हो आमचो जो रोड आहा, पारंपारीक रोड जो आहा हो उजार करचो न्हू. बाकीचो तेणी खंयसूनय आयज जशें तेणेन भितर रस्ते बांदले कॅनला वयरसून हाडून, तशें तेणेन बाकीच्या खंयसूनय करचें. पूण TCP कडेन आमचो डिमांड इतलोच आहा की विदावट एप्रोच रोड 15 मिटर, TCPचो कायदो कितें सांगता, एक्झिस्टींग रोड 6 मिटर आसपाक जाय खंयचोय प्लॅन पास करतना, आनी विदावट एप्रोच रोड 15 मिटर हो तांच्यांनी प्रत्यक्षान जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फायल येतली म्हापसा डेप्युटी टावन एंड प्लॅनिंगा कडेन, तेन्ना तेंच्यांनी ऑफिसान बसून थंय सायनी मारपाच्यो न्हू, प्रत्यक्षान वचून इन्स्पेक्ट करचे आनी तो रस्तो खऱ्यांनीच आहा काय ना हें पळोवचो हो आमचो डिमांड आहा म्हणून आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आहा. पण तेणें कन्वर्जन इल्लिगल केला म्हणजे इल्लिगल म्हणजे कितें, लँड कन्वर्जन जाला, कितें जाला तें? लँड आमी तेजेर डिटेलान वचोंक ना. ते लँड लिगल काय इलिगल हेजेर आमी वचोंक ना. ते कोणाचे तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी तेणी कोणी बिल्डरान डिवॉलपरान विकती घेतल्या आदी केन्ना तरी, आनी आतां तो डिवॉलप करता. आमचो इशू इतलोच आहा की रस्तो जो आहा 2.5 मिटर 3 मिटर आमची प्रॉपर्टी वो तेंच्यांनी म्हणजे रस्त्याक अपोज करता जाल्यार कन्स्ट्रक्शन येवचें न्हू म्हणून अपोज करता.
ना ना आमचो रस्तो यूज करचो न्हू आमचो रस्तो यूज करचो न्हू असो म्हणून हे आहा आमचो बाकीचो पळय फुडें 400 प्लॉट जातले थंयसर म्हणजे एक सादारणसो थिवीचे सद्या लोकसंख्या जी आहा ही वोटर संख्या जी आहा ही 9000 आहा आनी सादारणशी लोकसंख्या तितून रावपी जी आहा ही जर आमी धरली जाल्यार 15 ते 18,000 लोकसंख्या आहा भाड्याक रावता आनी बाकीच्या गोश्टींनी रावता फाल्यां जर ही 400 प्लॉट येयले इंटू 3 कर इंटू 4 कर जाल्यार एक सादारणशी लोकसंख्या वाडली वोटर संख्या वाडली आनी ताका मुन्सिपाल्टीचें स्वरूप येवपाक शकता इन फ्युचर आनी मुन्सिपाल्टीचें स्वरूप येयल्या उपरांत थिवेकारांक टॅक्साच्या रुपान आनी बाकीच्या गोश्टीच्या रुपान हो नाहक त्रास जातलो उदकाचो प्रॉब्लम आसतलो गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसतलो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा पूण आयचो जो आमचो डिमांड आहा हो आमचो रस्तो यूज करचो न्हू तेंच्यांनी जो बारीक रस्तो आहा TCPन तांकां एप्रोच रोड आनी एक्झिस्टींग रोड जो कायद्या प्रमाणे 6 मिटर आसपाक जाय आनी एप्रोच रोड 15 मिटर आसपाक जाय हेच्या बगर तांकां कसलेंच परमिशन थंय दिवचें न्हू कित्याक TCP पयलीं दिता आनी पंचायत कडून मागीर आपूण दिता सो ताका लागून आमी TCPकूच हे कारणे आमच्या सांगपाक येयल्ले आनी खंयच्यान रस्तो येयलो आनी मागीर प्लॉट्स डेवलप करून कन्स्ट्रक्शन एरिया चान्स ना तसो मेगा प्रोजेक्ट हो म्हणटा तुमी येयलो मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे 400 प्लॉट आतां तितून कितें येतले कोण बिल्डिंग्यो बांदतले कितें बांदतले आमकां खबर ना अजून मेरेन दुसरो रस्तो काडपाचो थंय प्रश्नच ना तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी विकती जमीन घेवन काडचो पडटलो कॅनलाचो रोड ते यूज करूंक शकना कॅनलाचो रोड जो आहा हो ओन्ली फॉर WRD डिपार्टमेंट इन केस तेंचें जर कितें ब्रेकडावन जालें जाल्यार ताका यूज करपाक फाल्यां तशें जालें जाल्यार मागीर कितें करता इन फ्युचर ते आख्खे हे खाली माड्यालातले लोक जे आहा पळय हे फक्त आपल्याचो रस्तो यूज करचो न्हू म्हणजे गांवांत किल्लोच जावचो न्हू इन फ्युचर हेका लागून वावुरता माड्यालात आनी थिवेन लोकसंख्या खूब आहा थिवेकारांनी जागे जावचे पडटले न्हू ती गरज पडले जाल्यार आमी जागे करतले हो मेगा जर प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्टूच म्हणचो पडटलो आमकां कित्याक प्लॉट जेन्ना 400 येतले तितून कितें कितें बिल्डिंगे येतल्यो आनी कितें येतले लोकसंख्या कितली वाडटली खबर ना थिवेचें स्वरूप बदलतलें सांगलें न्हू आयज पंचायत आहा थंय मुन्सिपाल्टी जातली पण आयज तूं आदलो आमदार जावन तुका पडलेलो आसा ते मंत्री कित्याक पडोंक जाय ते म्हाका खबर ना साहेब तो तुका खबर ना, प्रश्न तूं तुमकां पळय मेळटा आमदार पळय तो मंत्री आमचो न्हिदला हांवें पयलीं सांगला तुका मंत्री प्रश्न आमचो जो थिवेचो आमदार आहा वो न्हिदला हेका थिवेन जें कितें घडटा पळय तें कांय खबरूच ना सो आमकां आमचे कडेन म्हाजे कडेन जेन्ना हे लोक येयले तेन्ना दखल घेवचीच पडटा न्हू आमकां सो आमी ते घेतले आनी हांव ह्या माडेलकारांच्या सगळ्या थिवेकारांच्या वांगडा आसा ओके TCP मंत्र्या कडेन उलयले पळय ताणें केन्ना सांगलें FIR करता म्हणून आतां ना ना ऑलरेडी आपणें जेन्ना हांव फोन केलो ताका तेन्ना तेणें आपणें सांगलें किरण मुखालो ऑलरेडी आपणें FIR फायल करपाक लायिल्लें आहा कित्याक इट इज अ इलिगल प्लॉटींग म्हणून हें म्हाका तेणीन सांगलें हें आमकांय खबर नासलें लिगल वो इलिगल तें प्लस पंचायतीन तेंचें लायसन रिवोक केल्लें आहा सो हे सगळें आमी ऑफिसराचे नदरेक हाडून दिल्ले आहा हे मेमोरंडमांत आमी सगळे नदरेक हाडून दिल्ले आहा म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान TCP स्ट्रिक्टली जे आपल्या कायद्यान आहा तेंच करतले कायद्या भायर करूंक वयचे ना कारण सगळेच कडेन बोबाळ जाता सद्या मेगा प्रोजेक्ट आनी बाकीच्या गोश्टींचो तुमकां आतां आमदार न्हिदला आमदार स्पश्ट करचे कितें तेजे व्यू आहा तो मंत्र्यान ऑलरेडी म्हाका स्पश्ट केलें ना तुमचो जो मंत्री आहा पळय आमदार तुमचा आमदार आमची न्हिदला अपेक्षा म्हणटा आमच्या आमदारा कडसून कांय ना थिवेकार सगळे वाजेल्ले आहा थिवेकार ताका कसलो प्रश्नय करूंक वचना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले आमदार जालो तो तेच्या नशिबान आतां फुडें कितें तें पळोवया फुडें जावचो ना आमदार न्हिदला ताका न्हिदूनच राव म्हणटा तूं उठोवचो ना ताका आमकां कित्याक पडला ताका उठोवपाची म्हाका कितें गरज आहा आमदार न्हू तो आतां अरे पूण म्हाका कितें गरज आहा आमदारा कडेन पयलीं वचूंक जाय. हांव डायरेक्ट म्हाका गरज आहा जाल्यार हांव डायरेक्ट मिनिस्टरा कडेन वचपी न्हू आयज TCPन जसो येयलो आमी बाय हें वचपाक जाय न्हू रूट फॉलो करूंक जाय न्हू 2-3 म्हयन्या पयलीं तुमी हेचेर आवाज उठयलो जाल्यार ना सादारणसो म्हयनो 29 तारीख हय तेन्नासून पंचायतीन रिवोक केलें तें आनी आतां आमी हांगासर येयल्ले आनी गरज पडले जाल्यार TCP मंत्र्या कडेन वयतले आमदाराची कितें गरज आहा हितून आमदार ना तूं येयला आमदार ना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले न्हू आमदार गांवाना तांकां आमचो लापता आहा आमदार थिवेचो हां ना तें हांव कांय नको इट इज RM कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोण तरी आहा भायलो आनी लोकल जालो म्हणून फरक कितें पडलो तर भायल्याचो आनी लोकलांचो ना शेवटी गांवांक हो त्रास सहन करचो पडटलो न्हू हो जावचो न्हू कितें आतां इन फ्युचर कसलोच त्रास गांवच्या लोकांक जावचो न्हू तांकां प्रॉब्लम जावचो न्हू ताका लागून आमी प्रिकॉशन म्हणून हें सांगपाक येयल्ले आहा कित्याक नाल्यार मागीर बांदपाक दिता आनी रस्ते व्हडले कर म्हणटा सो ते जावचे पॉलिटिकल सपोर्ट बी आसा
म्हाजें सांगूनच जे भशेन आमदार मौन बाळगिला पळय हेजेर, कित्याक फाटल्या दिसान तुवेंनूच आतां म्हाका म्हटलें की आमी 29 तारखेर सगळे प्रेसाक ब्रीफ केल्ले, सगळें जाल्लें, पेपरांचेर छापून येयलें, पूण आमदाराचें मौन आहा हेजेर. सो सांगूं येता तोच पार्टनर आहा जाल्यार तितून, नाल्यार तो पार्टनर म्हणटा तूं हांव न्हू पळो, नाल्यार स्पश्ट करचें न्हू. अरे जेन्ना आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक कसलें एलिगेशन जाता वो कित्याचेरूय आवाज उठवता तेन्ना आमदाराचो कर्तव्य न्हू ते बाबा कितें आनी कितें ना वो आपूण दखल घेता, आपूण TCPन उलय. हें काम म्हाजें नासलें TCP कडेन येवपाचें, हें काम तेजें आसलें न्हू. तो फाल्यां म्हणटालो तूं इलेक्शनाक लागून आपणें हें बोबो घालता म्हणटा. इलेक्शनाक लागून बाबा घालता हो भुरग्यापणाचो प्रश्न. हां तुम्ही सांगले ते वचपूच ना तेच्या कडेन. ते गेल्ले तेजे कडेन. गेल्ले. हवय हवय जाल्यार तो असो म्हणून लागला आपणा कडेन येवंक. ना ते गेल्ले तेजे कडेन, तेणेन उडवा उडवीची उतरां दिवन धाडले तांकां. किरण बाब जो आता तेजो स्वभाव आहा पळय त्या प्रमाणे. किरण बाब आता जे थंयसर तुमी म्हटलें पंचायतीन जे रिवोक केलें हम्म. परमिशन, हम्म. सो ऑलरेडी थंयसर रस्ते जे केल्लेले आसा तेजे कितें जे डिस्कशन तें म्हाका कांय आयडिया ना, पूण तांकां थंय आतां इन फ्युचर आमचें कितें आसलें, तो रस्तो केला बी तेजेर व्हडलें नासलें, तेंच्यांनी आमची वाट यूज करूंक नासलो. पूण इन फ्युचर आमची वाट यूज करची न्हू आनी पंचायतीन कसलेंच परमिशन दिवचें न्हू जे मेरेन तेंचे कडेन एप्रोच रोड 15 मिटर ना ते मेरेन. सो आमचो सद्या विशय आहा. आनी जर थिवेकार सगळे जागे जाले जाल्यार थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक बंद करतले. ते म्हाज्या एकल्याच्या हातीन ना, सगळे येवपाक जाय न्हू. सगळे जागे टायम लिमीट दिला हांकां. ना ना आमी तसो टायम लिमीट बी ना. आमी इतलें पळयतलें की थंय कोणाकूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कित्याक पंचायतीक इन्फॉर्म केल्लें आमकां कळटलें. तशें जर जालें जाल्यार फुडलें आमच्या हातीन आहा न्हू, फुडल्या लोकांच्या हातीन आहा. लोकल लोकां कडेन आसा. पंचायत सद्या लोकल लोकां वांगडा, कित्याक म्हणून रिवोक केलें न्हू तेंच्यांनी. ओके. पण सध्या कितें कन्स्ट्रक्शन सध्या बंद ना, सद्या कन्स्ट्रक्शन बी अजून ना, म्हणजे TCP मेरेन अजून ते पावूंक ना, म्हणून आमी इन एडवान्स तांकां सांगपाक येयल्या. तुमची नदर आसतली. आमची नदर आसतली, कित्याक हे गांवांत रावतात न्हू, मातशें सुद्दां थंय कितें जाता जाल्यार आपल्याक थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.